इस्पितळांत कोवीड दुयेंतीक दवरपाक खाट नाशिल्ल्यान भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्या दुयेंतीक ताच्या घरांत दवरून घरांतूच संसर्गरोधन जावपाक सांगिल्लें. मात तो दुयेंती घरा भायर भोंवतालो. तो थंय कुशीक आशिल्ल्या देवळांतूय गेल्लो. देखून देवस्थान समितीच्या मान्यतायेंत थळावी उपसरपंच सिल्विया डिसुझान उजो पालोवपी दळाच्या मजतीन तें देवूळ पुराय नितळ केलें. उपसरपंच डिसुझान केल्ल्या कामाची थळाव्या लोकांनी तोखणाय केल्या. कोवीड दुयेंत जाल्लो दुयेंती भायर भोंवता म्हूण लोकांच्यो जायत्यो कागाळी येताल्यो. आतां लोकांनी भिवपाची गरज ना. त्या दुयेंतीक कोवीड इस्पितळांत व्हेला. ताच्या घरकान्नीकूय कोवीड दुयेंत जाला. तिकाय इस्पितळांत व्हरतले अशें उपसरपंच सिल्विया डिसुझान सांगलें. तशेंच गोंय सरकारान हें लॉकडावन आनीकूय वाडोवचें अशी मागणी डिसुझान केल्या. हेल्थान उखलून ट्रान्सफर केला तेका शिरोडा फॅसिलिटींक घालतला. आनी आयज सकाळीं म्हाका हेल्थाचो फोन येयला तेगे बायलेगे तेंगे टेस्ट करपा दिलो ते. सो तेगे बायल पॉझिटीव मेळ्ळ्या. तेगे मदर आनी सिस्टरा तेगेले टेस्ट केलोले सो ती नेगेटीव मेळ्ळे. बट तेगे बायलेगे पॉझिटीव मेळ्ळा आनी ती आमी सद्या घरा कडेन आहा. आनी हेल्थान सांगलां आमी लायक अरेंज कोताय म्हूण तेका व्हरपाक. द प्रोसेस इज ऑन आनी ते वतले म्हूण. आनी दुसरें म्हणटाय तें आतां काल सांगलोलें हांवें ते सॅनिटायज कोता म्हूण टेंपल बी. सो आयज हांवें फायर सर्विसां आपयला आनी टेंपल तेगे घोर आनी तेगे सरावंडींग प्लेसीस आहाय ते तेंकां सगळें सॅनिटायज केलां. आनी लोकांक सांगलां बेश्टें पॅनीक जायना काय. कितेंय तुमकां सिमटम्स कितें दिसताय जाल्यार अप्रोच करे म्हाका सांगाय हेल्थाक वचोन हें करे टेस्ट करे. आनी कितें एक जोर येयलो वो कितें जालें तेंकां दिसताय जाल्यार मातशें अप्रोच करता. बेश्टी हें जायना काय पॅनीक जायना काय. आनी दुसरें म्हणटाय तें आतां गोवोरमेंटान 3 दिसां लॉकडावन हें केलां. म्हाका दिसता मुर्मुगांव तालुकांत आतां केसीस चड जायत आहाय आनी ऑल 3 डेज लॉकडावन म्हाका दिसना सफिशंट एस चेन ब्रेक करपाक. जायत जाल्यार गोवोरमेंटान हो लॉकडावन एक्सटेंड करचो आनी लोकांनी आपणा गेले हे लॉकडावना टायमाक घरा रावचें. आमी पयले स्वतेर आमच्या देवस्थानाच्या वतीन बाय सिल्वियाचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जे सरावंडिंगान आमचो एक कोवीड पेशंट मेळ्ळेल्यान मातशी खळबळ जाली. पूण तेका तिणी तुरंत तेजेर उपाय घेवन तेका ऑलरेडी काल ट्रिटमेंटा खातीर धाडलेलो आसा शिरोड्यान. आनी आजूबाजूची तेंच्यांनी ते खातीर सॅनिटायजेशन आमी रिक्वेस्ट केलें आनी तिणी तें रोखडें मानून घेतलें आनी आमच्या देवळाचें सॅनिटायजेशन केल्लें आहा. आजूबाजून जीं घरां आसात ते घरांचें सॅनिटायजेशन केलां. तशेंच आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे 3 दिसांच्या लॉकडावनान व्हडलोसो फरक पडचो ना. सरकारान मनार घेवन निदान हो 8 ते 10 दिसांचो तरी लॉकडावन करचो अशें आमचें रिक्वेस्ट आसा.